परिवारान आज 70 परिवारान आज परत इतिहास घडयलो. आमगेले 70चे तिगी कॅन्डिडेट नगरगावचे प्रेमनाथ, आमचे केरीचे निलेश आणि आमचे होंडाचे नामदेव आणि उसगावची आमची समीक्षा बाई. चारही 70चे 3 आणि उसगावचे 1 कॅन्डिडेट. आमचे चारही कॅन्डिडेटाक आमचे 70 आणि उसगाव परिवारान आणि हरवळेचे पंचायतीन भरघोस मतांनी परत इतिहास घडयलो आणि आमचे चारही कॅन्डिडेटाक भरघोस मतांनी निवडून हाडले. आणि आमगेले हे जुने कार्यकर्ते, दळवी आमगेले इतले जुने कार्यकर्ते, नामदेव आमगेले जुने कार्यकर्ते, निलेश आमचे जुने कार्यकर्ते सगळे पंच सदस्य जाऊन आसा. आणि तांकां आतां झेडपीची संधी दिली, उमेदवारी दिली आणि भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो आमचे कमळ परत आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान, प्रत्येक आमचे 70 परिवारान हांगा फुलयले. आमचे प्रेमनाथ दळवी आताच ताचो रिझल्ट आयला आणि 10,175 लिडान नगरगावच्यान जिखून आयला. आणि तातूंत आमची बिरोंडा पंचायत जी आमची पर्य मतदारसंघाची भाग आसा त्या आमच्या पंचायतीन खूप बरी लीड दिल्ली आसा आमच्या प्रेमनाथाक. म्हणटकच ताजी लीड आनीकय वाडयली आमचे बिरोंडा पंचायतीन. म्हणटकच बिरोंडा पंचायतीचे आमचे सरपंच उदयसिंग राणे, तांची पुराय पंच मेंबर्स, आमचे पुरे बूथ अध्यक्ष, बूथ मेंबर्स, आमचे गुळेलीचे, आमचे नगरगावचे, आमचे सावड्डेचे आणि आमचे खतोडेचे प्रत्येक सरपंच, पंच मेंबर्स, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष, बूथ मेंबर्स, प्रत्येक आमची महिला आणि युवा हो सगळो श्रेय तांचो जाता. आमचे होंडा पंचायतीचे आणि केरीचे ऑलरेडी आमकां लीड तुमकां खबर आसा. आमचे निलेश परवार 12,128 लिडान जिखून आयिल्ले आसा. आमचे नामदेव 10,644 लिडान जिखून आयिल्ले आसा. म्हणटकच तुमी तर 70ची तर लीड पयली जाल्यार तुमी येवजुपाक शकता. 12,128 ते 10,175 आणि 10,644 इतले मतदान आमच्या 70च्या भागांत जाला. आणि उसगांवा आमची समीक्षा 3,500 लिडान जिखून आयिल्ली आसा. इतलो विश्वास आमच्या 70च्या लोकांनी, आमच्या परिवारान आमचे दाखयल्लो आसा. ही जीत प्रत्येक आमच्या कार्यकर्त्याची, ही जीत प्रत्येक आमची युवा, महिलाची आणि ज्येष्ठाची, ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून, मोदीजीचेर विश्वास दवरून, मोदीजीचे सरकाराचेर विश्वास दवरून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईकजी हांचो पाठिंबो आशिल्लो म्हणून हे सगळे आमी कार्य करपाक पावले. हांव तांचे खूप खूप देव बरें करून म्हणटा. आमचे मोदीजीचे आमचे जे नेतृत्व करता आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आणि आमचे देशाचे, तांचे नेतृत्वा खातीर आमकां हे सगळे कार्य करपाक मेळटा. तांचे मार्गदर्शना खाली आमी आमच्या लोकां खातीर कार्य करता आणि सदैव करतले. हांव आमचे मंत्री विश्वजीत राणे आणि हांव आमी 70 सेवक आणि तांचे आमच्या प्रत्येक भुरग्यां खातीर, प्रत्येक महिला खातीर तांकां फुडें काडपा खातीर आमी आसा आणि सदैव आसतली. आमी हांगा समाज सेवा करपाक आसा आणि आमच्या भुरग्यांक आमचो हो ग्रामीण भाग बदलपा खातीर आसा. आणि 70 फुडल्या 1 वर्सान आणि फुडल्या 5 वर्सांनी आनी कशी बदलतली ते आमचे सगळे भुरगे, युवा, महिला आणि आमचे कार्यकर्ते करून दाखयतले. सगळ्यांचं यश गावला आणि तुम्ही जे कार्य केले, भारतीय जनता पक्षाचे तुम्ही कार्यकर्ते आणि काम ते केले आणि तुमच्या भुरग्यांची आणि सगळ्या महिलांची आणि ज्या तरेन तुम्ही झाडून इतिहास गोंय राज्यात पहिली फावट जो घडयला, आयज हे यश हो विजय आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याचो यश हा. आयन जे शब्द दिला प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला हे 2026 आम्ही पूर्ण करतले. आणि 2027च्या इलेक्शनाचे पयली तुमच्या मनासारखे प्रत्येक गोष्ट करून आम्ही फुडें वयतले. हांव केन्नाच उपकार एक लक्षात सदा दवरा, हे 70ची शक्ती तुम्ही आयज दाखवून दिली. हांव हात जोडून तुम्ही सरकार घडोवं शकता, तुम्ही आमदार घडोवं शकता आणि तुमकां जाय तशें तुमचे स्वप्न ह्या मतदानच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण केले वयतले. भारतीय जनता पक्षाक जो बावटो जो वयर काढला तुम्ही आयज आमचे सगळे 4 सिटांत
हांव एकूच सांगू सोदता सत्तरीच्या जनतेक आनी भुरग्यांक हें हांव विसरूं शकना. हांव तुमच्या प्रत्येकाचो ऋणी आहा आनी प्रत्येक मनशाची आशा, प्रत्येक आईची जी अपेक्षा आनी जे हांवें बहुजन समाजाचें नांव काडलां वयर, हे बहुजन समाजाचे एक एक तुम्ही पळयात फुडल्या 27 एक एक आमदार बहुजन समाजाचो आसतलो. ह्या तरेचें राजकारण आमी करतले ह्यान फुडें की आमचो सगळो लोक, आमची गरीब जनता यांचेर चड विचार करून सरकाराची नीती केले वयतले. आयज आमी अधिकारान हक्कान उलोवंक शकता कारण सत्तरी जनतेन वाट दाखयल्ली आसा की आमी दिशा दाखोवंक शकता, आमी गोंयान दिशा दाखोवंक शकता. आनी हे श्रेय माझे न्हू, हे श्रेय तुमचे देशाचे प्रधानमंत्री बद्दल जे तुमचे मनात जे प्रेम आहा, भारतीय जनता पार्टीचे बद्दल जे प्रेम आहा ते तुम्ही दाखवून दिल्या. हांव एकूच सांगूंक सोदता, आमी काम केले, आमच्या वांगडा लोक वावुरलो, दीस रात तुम्ही वावुरले, तुमचे काम सोडून गेले 20, 30, 25, 30 आम्ही नवे कॅन्डिडेट फुडें हाडून तुम्ही सगळे केले. हांव तुमचे केन्नाच हांव हे विसरूं शकना आनी हांव मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान तुमचो सदां ऋणी आसतलो आनी तुमच्या भुरग्यांची कामां करून 2027 तुमच्या घरा कडेन मतां मागपाक म्हाज्या खातीर हांव येतलो. आमची ताकद ह्याच तरेन तुम्ही कायम दवरात. दुसरो मनीस कोणी आयलो भितर घेवं नाका. हे सत्तरी म्हणजे सत्तरी एक वेगळे तरेची सत्तरी आनी उसगांव बी आमच्या लोकांनी कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलें. आयज इतलेंच सांगपाक, परत तुमचे मदीं आभार व्यक्त करपाक गांवांनी येतले, फक्त मतां मागपाक न्हू. व्हडली मिटींग आमी घेवया, आभार व्यक्त करपाची गरज आहा, चारय कॅन्डिडेट्सांक घेवन आमी करुया. पूण त्याच बरोबर एक सत्तरीच्या लोकांनी दाखवून दिले की आमी जागृत लोक, आमी दिशा ठरयता, आमी आमदार कसो घडोवपाचो आमी घडयता. आनी एक पळयात, सत्तरी सोडा, आमचे उसगांवचे सादारण गरीब आमचे एक टीचर, गरीब घराण्यांतली टीचर बहुजन समाजाचे आमी वयर काडपाचो आमी प्रयत्न केले. आनी त्याच बरोबर हांगा नामदेव च्यारी आहा, म्हाजो इतल्या वर्साचो प्रेमनाथ दळवी आहा, त्याच बरोबर आनी कोण आमचो निलेश परवार आहा. आनी एक लक्षांत सदां दवरात की आमी सदां गरिबा खातीर आनी लोकां खातीर आनी हे युवा शक्ती जी आहा, महिला शक्ती, त्यांच्या खातीरूच झटतले, यांच्या खातीरूच आमी काम करतले. आनी हेजे फुडें आनी कांय ना, आमकां कांय नाका. आयुश्यान कांय न गावल्यार एटलिस्ट आयजच्या दिसा ही सत्तरी कशी फुडें व्हरपाची हेच घेवन आमी सदां मनान लक्षान आसता की लोकांचो प्रेम जो आहा, ह्या प्रेम घेवन आमी फुडें सरल्या. आनी खरेंच तुम्ही बरें काम केले आनी गोंयान खंयचोच मतदारसंघ ह्या तरेचो लीड दिवंक शकलो ना. आनी हांव परत एकदां हांव मनांतल्यान आयज हें भाशण म्हाजें फक्त हृदयांतल्यान तुमकां सांगपाक की तुमी परिवार उरतलो आनी तुमचे सदांच विरोधात कितें करता तें करूं, आमी आमचें घर सांबाळपाचें काम आमी करपाक जाय. आनी परत एकदां हांव परत हात जोडून सत्तरीचे जनतेचे हांव नमस्कार म्हणटा. देव बरें करूं.